बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. कितलो सड तूं म्हाका मान करताय तितले सड हांव तुका आशिर्वाद दिता. जेजू बाळकाच्या ह्या उतरांचेर अखंड पाती आनी भरोसो दवरून ह्या सकाळी मुळे इतलो पावस असल्यारी धांवोन धांवोन तुमी हांगासर आयल्यात. ताका अर्गां दिवंक तसो उपकार आठोवंक सांगता आमचे सर गरजो जे कितें तुमी घेवन आयल्यात ताच्या पांया तळी आमी दवरया. आनी तसो जेजू बाळक आज आमकां जण एकल्याक सांगता आमचे आत्मीक जिवीत आमी ताच्या उतरांचेर म्हणजे खऱ्या बोवार्थाचेर बांदूंक जाय. आमच्या जिविताची बुन्याद ताचे ते आसूंक जाय खडपाचेर खऱ्या घट खडपाचेर. तर मग भावा भयणीनो ह्या दिशेन कृपा मागया आनी उतरां कन्याने आदारल्या सर पातकाची दूख धरून त्याच देवातावन आनी एकामेकातावन खरेपणी बोगसाणे मागया. हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगताव. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पसोवपाके वो सदां सांगवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. मिसाचे इरादे तेसवा दिल्ल्या सर इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार विशेष रितीन मागता. हांव सांगता आमच्या खासगी कुटुंबाच्या इराद्या खातीर आमी मागया आनी विशेष रितीन जे कोण आपणाचो जल्मा दीस वा लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात तांचे खातीर आमी मागची. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडवण केल्या देखून आमी तुका सांगाता मेळोवन दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. जेहोयाकीम राय जालो तेन्ना ताका 18 वर्सां प्राय आनी ताणें 3 म्हयने जेरुसलेमांत राजवडकी चलयली. ताच्या आवयचें नांव नेहुश्ता. ती जेरुसलेमाच्या एलनातनाची धूव. जेहोयाकीनान आपल्या पुर्वजां परी सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. त्या काळार बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या सैन्यान
जेरुसलेमाचेर धाड घाली आनी शहराक वेढो घालो. आपले सैनिक शहराक वेढो घालून आसतना बाबिलोनाचो राय नेबुकाडनेझार खुद्द शहराक पावलो. जुदाचो राय जेहोयाकीम आपले आवय, आपल्या सेवकां, अधिकाऱ्यां आनी कारभाऱ्यां सोवे बाबिलोनाच्या रायाशी गेलो. बाबिलोनाच्या रायान ताका आपले राजवडकेच्या 8व्या वर्सा बंदिवान केलो. ताणे सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली आनी रावळेरांतली सगळीं दिरवीं काडून व्हेली आनी इस्रायेलाच्या राया सल्मावनो सर्वेस्पराच्या मंदिरान करून घाल्ली सगळीं भांगाराच्या आयदनांची पूड केली. जेरुसलेमांतल्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आनी सैनिकांक, ते सगळे 10,000 असले, आनी सगळ्या शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले. देशाच्या निवास्यां मदले दुबळे शिवाय हेर कोणूच उरलो ना. ताणे जेहोयाकीनाक बाबिलोनाक व्हेलो आनी तशेंच रायाच्या आवयक आनी ताच्या पत्नींक, ताच्या कारभाऱ्यांक आनी ताच्या देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो. बाबिलोनाच्या रायान सैन्याच्या सगळ्या 7,000 मनशांक, 1,000 शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले. हे सगळे सैनिक सेवेक योग्य असले. बाबिलोनाच्या रायान जेहोयाकीनाच्या बापल्या मटानियाक ताच्या जाग्यार राय केलो आनी ताका जेदेकिया म्हणलें नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. तुझ्या नावाची महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार. तुझ्या नावाची महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार. देवा हेर जाती सोलूक तुझ्या देसान भितर सरला. तुझे पवित्र मंदिर ताणी बस्ट केला. जेरुसलेम शहराची देसवाट कन सोडल्या. तुझ्या सेवकांची मोडी ताणी अंतराळाच्या सुकण्यांचे काणकण दिल्यान. तुझ्या भक्तांचे मांस धरणीच्या संसांक ग्रासूंक सोडला. तुझ्या नावाची महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार. अख्ख्या जेरुसलेमान तांचे रगत उदका परी ताणी वाळयला. मेल्यांक मातयेक पायतलो कोणूच ना. बोंतीच्या राष्ट्रांक आमी केनपाचो विशय जाल्या. वय सेजारची जनांगां आमकां हसतात, आमकां केणतात. अशें केदोळ पर्यान सर्वेस्परा आमचेर तूं रागार रावताय. केदोळ पर्यान उज्या बरी तुजो क्रोध जोळून आसतलो. तुझ्या नावाची महिमेपासून सर्वेस्परा आमकां निवार. तुझ्या नावाची महिमेपासून सर्वेस्परा
जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उदर पळता म्हणटा सोमी तवळ म्हजो बाप तांचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबयासो सामत्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगोसना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. सबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या तुजे नांवी आमी प्रवाद केलो न्हय, तुजे नांवी आमी देवसार धांवडायल्यात न्हय, तुजे नांवी आमी असर्यां केल्यांत न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लबदल्ल्यानो म्हजे तावन पयस सरात. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें. तरी ते कोसळून पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदल्या एका हेड्डा परी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळून पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजूनी उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकोवण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरें शिकयतालो, तांच्या शास्त्रां बरें शिकयनातलो. देवाचे उतर हे. भकनी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं एका बिल्डींग कॉन्ट्रॅक्टर बराबर हांव कोट्टार चौकी तेणें पाशार जातालो. आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर थंयसरच रोड सायडीर आसलें एक बिल्डींग म्हाका दाखोवन म्हणलो, फादर पळया हें बिल्डींग. उक्तावणी जावना, कामय कंप्लीट जावना, पूण येदोळूच तें बिल्डींग एका कुशीक मालवला, एका कुशीक जागला वा सकला आयला. हांवें सांगलें कितें जालें? तो म्हणलो, हें बिल्डींग आमोसाराक ताणी बांदलां, ताच्या किसड ह्या बिल्डिंगाक बरी बुन्याद ताणी घालूं ना, कित्याक मार्शी एरिया, उदक रावचो जागो, माती मोव, त्या देखून ताणी चड कोंडो जें आसलें आनी गूण घट बुन्यादीचेर तें बिल्डींग बांदचें आसलें, पूण पयल्या वार ताणी बांदलां, त्या देखून तें येदोळस मालवलां. आनी तो म्हणलो, खंयचेंय बिल्डींग बांदतना बुन्याद चड गरजेची. बुन्याद कितली घट तितलें बिल्डींग घट. मग भाव भयणीनो, भोवशा हांगासर आसल्या तुमकांय तुमच्या पैकी जायत्यांक घर बांदून वा तुमचें बिल्डींग बांदून वा हेरांचें बिल्डींग बांदून वस्त जाणवाय वा समजणी आसतली. आनी आमचो अनुभव सांगता की जर तर एक बिल्डींग, एक घर तें घट शाश्वीत उरोंक जाय तर घट बुन्यादीचेर, फातराचेर, खडपाचेर तें बांदूंक जाय. कितले चड आमी खणटा तितलें घट तें बिल्डींग जाता. सुमार 10-12 वर्सां आदीं आमच्या वडिलांनी म्हाका बाजोडींत इगर्जबांची जबाबदारी दिल्ली. आनी थंयसर आमी कोंडोंक सुरू केलें. कोणतना खंय कोणचें सगळ्यांनी कडपस तोळपस. भोवशा तेंची शेजारची तांणी पळयलां. लागीं 2-3 म्हयने खाली कडप काडपूस आमकां लागले, बारीक कश्टांचें जाल्लें तें. लागीं 10 लाख वेतन खाली कडप काडूंक करशिल्लें.
आणि फाउंडेशन घालूंक सण कडूंक आमकां गरज नातली कित्याक सगळ्यांनी तोळोपूस आणि भोंवतणीची पळयल्ली म्हणाली जेजून सांगले भाशेन खडपाचेर आमकां बुन्याद घालून सांगली त्या देखून भोवशा आमकां कडपस मेळ्ळा ही इगज घट्ट उरतली आनी तशेंच जालें वयर वयर खडपाचेरच आमी बुन्याद घालचे पडली आनी खंडीत जावन ती इगज वा तें बिल्डींग घट उरतलें लांब वर्सांक कित्याक ताची बुन्याद घट आसा खडपारती आसा भाव भयणीनो थोड्या वर्सां बाळचे फातराचे वा कॉन्क्रिटीचे बिल्डींग वा घर बांदूंक आमी इतली जतन घेता जागृतकाय घेता तर आमचे सदां बाळचे आत्मीक जिवीत ह्या आत्मीक जिवीत म्हणल्या घराची बुन्याद आमी कितली घट घालनाका ह्या दिशेन आमी कितली जागृतकाय घेवची नाका हे सवाल आज आमचे मुखार 2 वर्सां आदीं जेन्ना हांव बॉम्बे आसलो एका मानेस्तान म्हाका ताचें घर बेजार करून म्हाका आपयल्लें व्हडलें घर तें रावळेर आनी घराच्या भोंवतणी म्हाका आतां आपोवन व्हरून घर दाखोवंक लागलो मॉडर्न स्टायल हे अमेरिकांतल्यान हाडली ही वॉज जर्मनींतल्यान हाडली ही वॉज जपानांतल्यान हाडले अशें पुरो ताणें म्हाका विवर वचून सांगलें आनी हांवें सांगलें हांवें ताका शाबासकी पाठयली बरें घर बांदिल्ल्याक उपरांत तोच म्हणालो हें घर इतलें मजबूत आसा की हाची बुन्याद इतली घट आसा की हाचे वयर आनी 4 माळयो उबारीत तितलेंच न्ही कसलोय आवर वादळ येवन ती हें घट घर हालचें ना बरें म्हळें आनी हांवें सांगलें घर वय सुबीत आसा बरें आसा तुजें कुटुंब काय आसा भुरगीं काय आसात आनी ती थंयसर आयिल्ली थंयसर आसली आनी हांवें सांगलें तुमच्या भुरग्यांची म्हाका चड वळख ना भोवशा इगर्जेंत हांवें तांकां दोतोरच्या क्लासींत पळयल्लें दिसना म्हाका इगर्जेंत ती मिसाक आयिल्लें बारी अप्रूप पूण चिंता हांव तो वळतो म्हणलो वय फादर म्हज्या भुरग्यांक हांव बऱ्यांतलें बरें शिकप दिवन आसा बऱ्यांत ते इस्कालाक ते वचून आसात म्युजीक जावं डान्स जावं सिंगींग जावं स्विमींग जावं आनी अशें जायते तरेची संगतीचो सांगूंक लागलो पूण हांवें सांगलें दोतोरच्या क्लासीक कित्याक ती दिसनात इगर्जेन कित्याक ती म्हाका मेळनात ओ तशें गी फादर आयतार न्ही एक दीस मेळचो ती इल्ले चड न्हिदतात आनी अप्रूप आमचे सांगाता पेस्ता परबेक मिसाक येतात बगळ भाव भयणीनो पळया राजांव त्या मनशाचे लाखांनी करोडांनी नासचावचे ते बिल्डींग बांदूंक तयार जायते कश्ट काडल्यात वावूंड काडल्यात बिल्डींग घर बरें बांदिचें आमी हांव नाका म्हणना बऱ्यांतले वस्तू तातूंत घालीचे पूण ताच्या चड गरजेचें आमचें आत्मीक जिवीत म्हणलें तें घर सस्नाक बाळचें तें घर जर तर ताका आमी पयशे करचे ना ताका आमी वेळ दिना ताची बुन्याद घट ना कितें सूप खारचें ना ताजे देखून बुन्याद नातली घरां बुन्याद नातलें आमचें जिवीत बांदचें आमी नाका फाटीं आमच्या भुरग्यांचें आज जायते कपडे अशेंच घडटा भुरग्यांक ह्या संवसारी जिवितांत कितें जाय तें संवसारी संगतीन मुखार येवंक यशस्वी जावंक रँक जोडूंक कितेंय पळय आवय बापाय करतात पूण तीच आवय बापाय जेन्ना आत्मीक संगती तांकां दिवचे पडटात ते जाय पडटा तें दिनात आनी त्या देखून भुरग्यांचें जिवीत वा तांच्या जिविताचे आत्मीक जिविताची बुन्याद ती घट उरची ना उरना आनी ह्या दिशेन जेजू आज आमच्या मुखार एक वपार दवरता ह्या वपारीन 2 जाण आसात एकलो तो हेड्डा वयल्या बार सुरवेर सुलाब जावच्या खातीर बेगीन घर जायचें म्हणून रेवेचेर घर बांदता आनी कितें जालें तें आमी आयकलें थंयसर पावस आयलो आवड सडलें आनी तें पडोवन नास जालें खंडीत जातलेंच पूण आनी एकलो आसा तो बुद्धवंत मनीस शाणो मनीस गुंड कोणटा कडपाचेर गटपातोर मेळटा म्हणसर तो आपणाची बुन्याद कोणटा आनी कडपाचेर आपणाचें घर बांदता आनी थंयसरी पावस आयलो आवड आयलें कितें जालें ना कित्याक तें बिल्डींग घट आसलें कडपाचेर तें बांदिल्लें मग भाव भयणीनो
आमी जेजू आमकां जण एकल्याक बुद्धवंत मनशाची ती देख घेवंक पळयता. आमी बुद्धवंत जावन आसा, पूण जायते फावटी संवसारी संगतींनी आमी चड बुद्धवंत आनी आत्मीक संगतींनी आमी ती बुद्धवंतकाय वापरना. ताका करून आज जागवण परत आमी आत्मीक संगतींनी बुद्धवंत जावंक आनी ती बुद्धवंतकाय वापरूंक आनी न्हय पोकळ आत्मीक जिवीत आत्मीक घरां बांदूंक आमी मुखार सरचें. आमी त्या बुद्धवंत मनशा भशेन आमचे आत्मीक जिविताचे बुन्याद चड आनी चड गंड खणोवंक जाय. आजकाल बुन्याद म्हणटाना फायल फावंडेशनाक येतात. बॉक्स फावंडेशन न्ही, व्हडली व्हडली बिल्डिंग मांदची तर वा फ्लायओव्हर करतात तर ताका फायल फावंडेशन मिशिनाचेर खणतात. 20, 25, 30 फीट मुसर गुंड आयक येतात. कित्याक कितलो फातर मेळटा, गट माती मेळटा तो वळ मुसर ते खणटात आनी थंयच ते बांदून हाडटात. ताका करून हे आमचे फ्लायओव्हर जावं ती व्हडली व्हडली बिल्डिंग आमी पळयता 20-25 माळयेची घट्ट उरतात. बुन्याद घट्ट आसा, पूण आमच्या जिविताची आमच्याच न्ही प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांच्या मुखल्या जिविताची बुन्याद कशी आमी घालता तें चड गरजेचें. म्युजीक स्विमींग सक्कडी जाय. ताच्या बराबर जर तर आत्मीक संगतींनी आमी तांकां आदार दिना फावंडेशनांतल्या बिल्डिंगा भशेन तांचें जिवीत जातलें. आमच्या जिवितांत जण एकल्याच्या आमच्या हातांत आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत खंडी जावन वारें वादळ कश्ट पिडा शिडा येतलीच आनी येवनूच आसा. आनी जे कोण बावडतांत गट आसात, देवाच्या उतरां पातयेवन आसात, सक्रामेंताचेर बळाचेर आसात, ती असल्या वादळाक वाऱ्याक भियेनात. ती एकली बायल स्त्री म्हणाली म्हाका तांच्या घरा कश्टा वयर कश्ट, पूण सदांच हांसो तिच्या तोंडार. दैरादीक स्त्री ती, घोव सरलो, भुरगे पिड्यांत आसा, एकल्याक चलोवंक जायना, तरी म्हणाली म्हाका देवाच्या उतरांतल्यान बळ मेळटा, हांव ह्या संगतीक भियेना. थोड्या दिसांचो ह्यो कश्ट अनवरां पिडा आसतल्यो, कित्याक तिच्या जिविताचे आत्मीक जिविताचे वा आत्मीक घर फावंडेशन घट्ट बुन्याद घट आसली. बघा भाव भयणीनो, आत्मीक रितीन आमी वाडचे म्हळ्यार आमची बुन्याद देवाचेर पातयेवन घालची ती, वा खटपाचेर आमचें घर बांदचें म्हळ्यार बावडताचेर आमी आमचें जिवीत बांदून हाडचें. खटपाचेर आमी जिवीत आमचें बांदून हाडचें म्हळ्यार वा घर आमचें बांदून हाडचें म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडचें. देवाचें उतर आज आमी सदांय वाचता, सदां आयकता, पूण कितले तर नियाळ करता वा कित्या देवाचें उतर वाचल्यार पावना. कादंबरी बूक वाचले भशेन तें क्रियाळ जावन आसा, जिवाळ जावन आसा आनी देवाचें उतर आमकां जिवीत रुपांतर नवें करूंक शकता. ताजे करून देवाचें उतर जावं आमकां घटाय. आयच्या वांजलांत आमी आयकलें जेजूची उतरां, फकत देवाचें उतर वाचल्यार पावना, ती आमी पाळूंक जाय, त्या प्रमाणे जियोंक जाय, त्या प्रमाणे आमच्या जिवान रुपांतर जावंक जाय. तवळ मात्र आमी त्या बुद्धवंत मनशा भशेन आमचें जिवीत खडपार बांदलें बरें जातलें. तर मगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिशेन कृपा मागया आनी न्हय फकत संवसारी बिल्डिंगा फाटल्यान घरा फाटल्यान ताची बुन्याद घट करच्याक, बगार आमच्या आत्मीक जिविताची प्रत्येक जावन जबाबदारी आसा तुमकां. आवय बापायक तुमच्या भुरग्यांचें आत्मीक जिवीत ताचे आत्मीक जिविताक बरी बुन्याद घालच्याक घट खटपा बरें भशेन वा बावार्थाची बुन्याद, देवाच्या उतराची बुन्याद, सक्रामेंताची मागण्याची बुन्याद जर तर थंयसर आसा, तांचें जिवीत मुखलें जिवीत खंडीत शाश्वीत घट जावन उरतलें. कसलीय वारें वादळां येवंक, पिडा शिडा येवं, ती घट रावतली आनी देवाक जेजूक साक्ष दितली. Suruda kapulasu, biti tanggu tugasu. Sunyati muktusu, budyani kutamsu, dewi kanan puso. Kani koye bapa,
मानूंक योग्य बापा स्वीकार तूं कर आमकां. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर्पद्वेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आनी आमच्या केपूस देवाक सगळीं म्हणून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मांडून घे म्हूण मागता त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदराने ससनाच्या देवा, सर्व कळीन सवथीं जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितिसांनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचे मरण संभ्रमतां, जिव्या बावार्ता ताचे पुनर्जन्मपण परगडतां. थिरभर वर्षान ताच्या महिमे वंजेन्याक अत्रेकतां. देखून आता देवदूतांनी भक्ता सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, dermanaso servespor tu, sekali sosabala tuja wibawa. Vusagi सर्वेस्पराची नावी येताताकाची भूसगी तुकाची भूसगी तुकाची. बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस स्मरण ससूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. सुया जेजू तुझे मरण आमी समारता. तुझे पुनर्जीवन पोर आमी परगडता. तुझ्या येण्या सुया जेजू आमी अत्रेकता. तुझ्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदरोवन मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची एकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये सांगाती, भगवंत तुजे दिसो पती, भगवंत दर आनी सर कडेन तुका म्हऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गोमूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. सर आमची पातयेनी बरोबर ससर्गींच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमची जडती आनी क्यास्त हाडिना जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका पावना पूण उतरांनीच म्हाका भलायकी.
मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुजे मोगाचे येवजणे पसत वो दिनवस निसोयज संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरगार तुका सस्नाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वस्तून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इस जावं जियेलो 70 वर्सांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकर दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या 100 वर्सांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. खंडी जावन विविध तेसावां घेवन आमी हांगासर आयल्या वसता मौनपणी आमची सोर तेसावां जेजू बाळका मुखार आमी समर्पुया. पती जावन जे कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां ताचो उडास काडया. जायती आमची भाव भयणी आजकाल डेंगू सांगतास हेर पिडे निमती हॉस्पिटलांत आसात. प्रत्येक जावन कॅन्सर, किडनी, काळजाचे पिडेतावन वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागची. आनी थोडी खाजरी जोडी भुरग्यांच्या देण्या पासत मागून आसात. मागीर थोडी बरें काम सोदून आसात आनी दुळस भुरग्यांक इस्काल सुरू जाले आसता. विशेश रितीन भुरग्यां खातीर आमी मागया. तांणी बरें शिकप जोडून आत्मीक रितीनी गट घडपाचेर तांचे जिवीत बांदून हाडच्याक. ये बगेवो जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन देगूक उरलो आसता. तुका पातिणेल उलो मारतेल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारात जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले येसू, मी तुझे संगत आश्रय आमी तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुस्तेन जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले येसू, मी तुझे संगत आश्रय आमी तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुस्तेन जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले येसू, मी तुझे संगत आश्रय आमी तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुस्तेन जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुळची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुबोक आनी बुजोवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता. आमेन. थोडो वेळ जेजू बाळकार केल्ल्या जायत्या बेसावा खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. पावसा खातीर आमी मागलें, बरो पावस येवंक सुरू जाला. जाय पुरतो पावस देवान आमकां धाडच्याक सांगातास. उरल्या कृपे देण्या खातीर मौनपणी दिनवासुया. ये बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकृती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाच्याय म्हाजी मारिपात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वादाची मागणी. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. हे जेजू बाळका नमन तुका. तुजे विणे संवसारांत ना कोण आमकां. जिणे वाटेर आमचो आसो नाका. भरून पांय आमकां सुका सुका. तूं आमचो राय जेजू, तूं आमकां जाय. तूं आमचो राखणो, तूं सावस्कार. उर्बेवंकर जेजू दी तूं घटाय. सुवातीक आमी दिवच्या गांवांत. तूं आमचो राय जेजू, तूं आमकां जाय. तूं आमचो राखणो, तूं सावस्कार. उर्बेवंकर जेजू दी तूं घटाय. सुवातीक आमी दिवच्या गांवांत. मुखार पुत्रा सोवे आंकवार मरे आशीर्वाद दी आमकां. बगेन कुस्तीचे करवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे.
Amen.